सर. स्पीकर सर, एक स्टेटमेंट हांव करपाक सोदतां आनी माननीय मुखेलमंत्रीन हेजेर म्हाका दिसता एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. जे स्पीकर सर, wrongful arrest of two nuns, sister Priti Mary and sister Vandana Francis, जेन्ना छत्तीसगडान तांकां अरेस्ट केले, when they were arrested on a complaint, and after that स्पीकर सर आख्खे छत्तीसगड जावं गोंयभर आनी आख्खे देशांत आज ह्या इश्यूचेर एक माहोल तयार जाला. कित्याक स्पीकर सर तेंचेर एक क्लेम घायले की फोर्सफुल कन्वर्जन आनी दुसरें तेमी की ह्युमन ट्रॅफिकिंग जाता. तेजे नंतर स्पीकर सर केरळाचो बीजेपीचो प्रेसिडेंट जो IT मिनिस्टर आहलो बाब चंद्रशेखर राजीव हेणे स्टेटमेंट केलो मिसअंडरस्टँडिंग जालें. आज ज्या पद्दतीन स्पीकर सर म्हाका दिसता द कोर्ट हॅज नोटेड बेल तांकां मेळ्ळ्या बट द कोर्ट नोटेड दॅट दिस वॉज हायली सस्पिशियस. हे नॉन स्टेट एक्टर आज ज्या पद्दतीन गोंयांतूय थोडे भोंवता. मुखेलमंत्री आज म्हाका दिसता यू हॅव टू मेक अ स्टेटमेंट दॅट वाय द मायनॉरिटी शूड गो टू कोर्ट टू गेट रिलीफ वेन वी हॅव अ गव्हर्मेंट. आनी गोंय हे जावपा ना. तुवें दखल घेवपाक जाय. आमकां तुवें एक अश्युरन्स दी की जे छत्तीसगड पोस्ट पासून जे ट्विटराचेर घायलो तो मागीर विड्रॉ केलो. आज जे छत्तीसगड जाला ते गोंय जावपा ना. मुखेलमंत्री हेजेर म्हाका दिसता स्पेशली मायनॉरिटीज हॅव टेकन स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर हांगासर अशा पद्दतीन आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी राज्य आसा. अशा पद्दतीन केन्नाच मायनॉरिटीचेर खंयसरूच अन्याय जावंक ना. आनी हांव परत एकदां ताका इन्फॉर्म करता की अशा पद्दतीचो अन्याय हो केन्नाच कोणाचेर जावचो ना. त्या खातीर बेश्टे वगीच भियोन वचपाची गरज ना. हांव जे सांगता पळय भिवपाची गरज ना म्हणून त्या सगळ्या खातीर तू सिलेक्टिवली युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणटा तो पुर्तुगेजान हाडलो. सिलेक्टिवली तेंगेले जाय ते घेता जाय ते खाता. बट यू अश्युअर द पीपल ऑफ द स्टेट दॅट सर हांव परत एकदा सांगता जे नाका जाल्लो खंयच्या तरी राज्यांत कितें तरी जाला पळय न्ही ताजो भंय वगीच क्रिएट करपाची गरज ना. At the onset, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister. आम्ही एक सांकवाळचो एक सेक्रेटरी ऑरविल वालिश म्हणून ताजेर खूप चार्जीस जाल्ले. इवन एट्रॉसिटीज ऑफ ST ती एक चार्ज जाल्ली. मागीर आनी कसले हॅरेसमेंट विजिलन्स इन्क्वायरी हाडली आनी हांवें मागिल्लें की ताजेर एक्शन जावची म्हणून. म्हाका आतां कळ्ळां की ताका सस्पेंड केला. ताजें हांव मुखेलमंत्र्याचें कौतुक करता. आमी बी प्रोएक्टीव ऑपोजिशन. आमचें काम आसता खंय चुकता तें सांगप आनी बरें केलें जाल्यार बरें म्हणप तातूंत कांय वायट जायना. स्पीकर सर पूण आनी एक हें सांगतना हांव याद करूंक सोदतां की आनी एक अमृत साकळकर म्हणून रायचो सेक्रेटरी ताजें हांवें तुमकां त्या दिसा नोटिसान हाडिल्लें. हो मनीस स्पीकर सर मातसो सायको. आपलेच कपडे बिपडे पिंता आनी पयलीं तांचेर केस तयार जाता. म्हळ्यार कितें पंचांचेर केस घालता. प्रोसिडींग बसीच रिकॉर्ड करता. स्पीकर सर असल्या लोकांक एटलीस्ट ट्रान्सफर तरी करा इमिजिएट. सर हांव पयल्यान पयली कंप्लेन विजिलन्सा कडेन कितें आसा जाल्यार पळयता इट फॉलो द प्रोसिजर. ओके सर क्वेश्चन 1 श्री विजय सरदेसाय कालू सरेरा. स्पीकर सर स्टार एलबी 1B. 1B. पर कंप्यूटर ई आन्सर. स्पीकर सर हो प्रश्न हा नोकऱ्यांचो OBC खातीर. OBCज म्हळ्यार कोण? ह्यो कम्युनिटी ज्यो सरकार मानता की सोशली आनी एज्युकेशनली डिसएडवांटेज्ड आनी ताजे खातीर तांकां रिजर्वेशन एज्युकेशनान आनी एम्प्लॉयमेंटा खातीर सरकारान दिल्लें आसा. सारांश जर करतलो जाल्यार गोंयच्या बहुजन समाजाचो नोकऱ्यांचो हो प्रश्न. अमेरिकेक पासून हे रिजर्वेशन म्हणटा तें अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणून एक कन्सेप्ट आसा. म्हळ्यार डेव्हलप्ड नेशन्स ऑल्सो फॉलो इट. स्पीकर सर हांव डायरेक्ट हो प्रश्नाचे पयले सप्लिमेंटरीचेर येता. हो रिजर्वेशन पर्सेंटेज जी आज आसा 27% ती कोणे हाडली? ती हाडपाचे बेसीस कितें आशिल्ले? आनी सरकार जो फिगर आहा तातूंत सरकार एग्री जाता 27% सारको असो सरकाराक दिसता? पळय प्रश्न सादो आहा. ही रिजर्वेशन हे कोणे इम्प्लिमेंट केलें म्हळ्यार खंयच्या सरकारान कोणे तें करपाचो बेसीस कितें आशिल्लो आनी तो नंबर जो 27% OBC खातीर रिजर्वेशन आहा तातूंत सरकार एग्री जाता काय डिसएग्री जाता? स्पीकर सर OBC रिजर्वेशन हाच्या खातीर
एक साधारण 27% रिजर्वेशन आसा. ह्या 27% रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटी म्हणून लिस्टेड जे आसा ते 19 कम्युनिटीज. धनगर आता ताका गवळी धनगर म्हणटात. 29 डिसेंबर 2023 पासून पयलीं आमी धनगर म्हणून आसा. कुंभार इन्क्लुडींग क्रिश्चन कुंभार, तेली, शिंपी, क्रिश्चन महार, कलयकार, ब्लॅकस्मिथ, टिनस्मिथ, पागी गाबीत, क्रिश्चन बार्बर, सतरकर, भांडारी नाईक, धोबी, रजक, मडवळ इन्क्लुडींग क्रिश्चन धोबीज, नावी, नाय, नाभिक, नापीत, मालो, कोळी, खारवी, नाथजोगी, गोसावी, चारी आणि तातूंत भितर मेस्ताय, थाकर, कोमरपंत आणि क्रिश्चन रेंडर्स. पूण 2021 परत एक फावटी कोळी आणि खारवीचे आनी एक्सटेन्शन जाले. एक नोटिफिकेशन आयलें. तातूंत भितर मच्छीमारी, दिसरेकार, खारेकार, पिशेराज, जोन्नालेरो, रापणकार, मागकार, मानशेकार, फुटाणीकार, जाळकार, पागी इन्क्लुडींग क्रिश्चन पास्कादोर, तारी, आगरी, तारुकार, होडेकार अश्यो ह्यो पोटजाती आसात मेळून एक ओबीसी समाज. आणि तांचे 2012च्या पयलींसून तांचे एक मागणी आशिल्ली की आमचो 19.5 म्हणजे 19.5 रिजर्वेशन स्पीकर सर तांकां आशिल्ले. स्पीकर सर 19.5 ते एग्री नाशिल्ले. हे सगळे एजिटेशन करताले. आणि ओबीसी समाजाची एक मागणी प्रमुख आशिल्ली की परत एक फावटी आमचे सेन्सस जावचो. आणि सेन्ससाच्या नुसार आमी 27% ऑफ पॉप्युलेशन आसा. आणि ताजो मागीर CDPR म्हणटात आनी हो 2012च्या पयलीं सर्वे कॉमेस जाल्लो. पूण तांचे पेमेंट्स थोडेशे अडकून उरिल्ले म्हणून तो पेमेंट 2012च्या पयलीं बंद जाल्लो. 2012 परत एक फावटी आमचे सरकार मनोहर पर्रीकर स्वर्गेस्त तांणी तो परत एक फावटी CDPR केलो. त्या वेळार आमचो मंत्री ह्या हावजान सोशल वेलफेअराचो आशिल्लो तो महादेव नायक. आनीक हांच्या फुडारपणा खाली हो सर्वे जालो. आनीक 2021 जानेवारी 2014 हातून भितर ह्या समाजाक परत एक फावटी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन मेळ्ळें ते 27%. म्हणून एक म्हाका दिसता की त्या वेळा वेले सगळ्यांनी ताचो स्विकार केलो. आणि आयज आमी ह्या 27% हाजेर पळयतात. म्हणजे हातून मदीं जे काम करपा खातीर आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे किंवा CDPR आनीक तांचीच एक संस्था आशिल्ली त्या संस्थेनूय काम केल्लें. आनीक हाचो परिपाक म्हणूनच आयज ह्या समाजाक 27% रिजर्वेशन आयज मेळटा. स्पीकर सर म्हाका दिसता की आता पहिले जे प्रश्न आसात ताजी उत्तरां मेळिल्ली आसात. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगलें सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अँड रिसर्च हे पुणे बेस्ड एजन्सीन सर्वे केली आणि तांकां मेळ्ळें की 3,84,000 लोक तेन्नाचे पॉप्युलेशन ओबीसी आसात. म्हळ्यार ओबीसीचो एक्झॅक्ट पर्सेंटेज 26.26% जाले. ते समअप करून तांणी 27% रिजर्वेशन दिलें. स्पीकर सर, 19 जाती आणि तातून आनी ज्यो मंत्र्यान सांगल्या नव्यो आणि तातून मेनली भंडारी समाज आणि खारवी समाज जे बहुसंख्य आहात हे सगळे धरून 27%च आसतले गोंयचे आसूंक शकता. स्पीकर सर, मागीर उरिल्ले गोंयकार कोण? उरिल्ले गोंयकार 10% मुस्लीम आसतले, 23% कॅथलीक आसतले, 33% जाले. 33% प्लस 27% कितले जाले? 33% प्लस 27% म्हणजे 60% जाले. मग 40%चा बॅकलॉग उरलो न्ही. स्पीकर सर, एक हे आहा की 12% ट्रायब सर्वे आसा ती सर्वे चुकल्या. 12% ट्रायबल आसा. हांव पयल्या प्रश्नाचेर ताका हे करता, याद करून दिता की इतल्यो जाती 27%च कशें आसूंक शकता? तुमी चिंता न्ही, भंडारी समाज म्हणटा तो हिंदू समाजाचो 60% आहा. खारवी समाज म्हणटा तो हांगाच्यान मांडवी जावन सामको व्हडलो समाज आहा. सो इतले सगळे करून ते 27%च कशें आसतले? 19 जाती प्लस मंत्री आनी एक जाती घालता, तातूंत क्रिस्तांव जाती घालता. तो इतले सगळे करून 27%च ते कशें आसतले? हे फिगराचेर तुमी
परतो विचार करपाक तयार आसा काय म्हणटा हांव. कित्याक हे चूक जाला हे तांचे समाजाचे समाज बिलीव्स दॅट दे हॅव डन अ मिस्टेक. स्पीकर सर, हो पयलोच सप्लिमेंटरी हा चालू आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान सांगलां तशें हो सेन्सस काडलेलो तेन्ना 2012 सुरू केल्लो, अर्दो सेन्सर उरलो, ताच्या नंतर 2014 आमकां पूर्ण फिगर मेळ्ळी. आतां हाची ऑथेंटिसिटी कितें आसा ना आसा हें परत एक फावटी आमचो ओवरऑल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सेन्सस येता 2027च्या नंतर किंवा केन्ना घेता तेन्ना म्हाका दिसता आनी 1-2 वर्सांनी आमकां पूर्ण फिगर मेळटलें की खंयच्या समाजाचो आस्पाव खंय आसा आनी ओबीसी समाजा भितर खंयच्यो पोटजाती येता आनी तांचो पूर्ण जी संख्या आसा ती आमकां स्पीकर सर जी फिगर्स मेळटली ताजे नंतर परत एक फावटी ह्या रिजर्वेशनाचेर परत एक फावटी ताचेर डिबेट जातली, ताच्या नंतर तांची मागणी पूर्ण जावपाक शकता. स्पीकर सर बरें आहा, म्हळ्यार 27 मेरेन रावचे पडले सेन्ससाक. पयलो क्वेश्चन जालो. आतां दुसरो सप्लिमेंटरी. सरकाराक खबर आहा की पर्सेंटेज रिजर्वेशन 27% जावन पसून बॅकलॉग आहा 2141 आउट ऑफ 8325 पोस्ट. हो पयलो बॅकलॉग आहा. एडिशनल बॅकलॉग आहा 560 पोस्ट. स्पीकर सर, रिक्वायरमेंट्स like liaison officers to oversee OBC reservation compliance have not been adhered to. No departmentani liaison officer म्हणते अपॉइंट करूंकूच ना. 29 डिपार्टमेंटांनी रिजर्वेशन रोस्टर म्हणतो व्हेरीफायच करूंक ना आनी केलो जाल्यार 5 वर्सां पयलीं केला इन वायलेशन ऑफ पॉलिसी. सो इज द गव्हर्नमेंट हॅपी विथ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ OBC जॉब रिजर्वेशन की हे जे चल्ला रोस्टराचेर जे न्हिदता सरकार, कितले डिपार्टमेंट तुजो डिपार्टमेंट न्ही पूण ताजेर तूं खुश आहा काय म्हणून म्हजो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची जबाबदारी कशी आसा स्पीकर सर, जेन्ना प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आसा ते आपापलो रोस्टर मेंटेन करता. लायझन ऑफिसर आसा तो 2141 पोस्ट बॅकलॉग आहा. एडिशनल 560 पोस्ट आनी बॅकलॉग आहा. स्पीकर सर, हे 560 पोस्टां 227 पुलीस कॉन्स्टेबल, 51 PSI, 130 MTS, 148 प्रायमरी स्कूल टीचर. हे तुझेच उत्तरान म्हाका मेळिल्लें आहा. स्पीकर सर, बॅकलॉग आसतना साधारण ते हेल्थाचे 393, पोलीस डिपार्टमेंटान 324, IRBन 223, GMCन 213 आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंटान 246 हे मेजर जे आसात तातूंत भितर आसात. ज्या वेळार हो 2014 इम्प्लिमेंटेशन जालें त्या वेळाचेर बॅकलॉग हो कॅरी फॉरवर्ड करून आतापर्यंत ज्या प्रमाणात वेकन्सी येता त्या प्रमाणात सरकार भरपाचो प्रयत्न करता. आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट लायझन ऑफिसर म्हणटा तूं अपॉइंट करूंक जाय. हांगा डिपार्टमेंट आसात, 9 डिपार्टमेंटांनी लायझन ऑफिसर म्हणटा अपॉइंटूच करूं ना. 19 डिपार्टमेंटांनी व्हेरीफायच करूं ना रिजर्वेशन रोस्टर आनी केलो जाल्यार 5 वर्सां पयलीं केलो. हे कितें इम्प्लिमेंटेशन त्या डिपार्टमेंटान एखादे वेळ जर वेकन्सी आयली ना, नवी वेकन्सी जनरेट जाली ना जाल्यार ते डिपार्टमेंट सहसा ते म्हाका व्हेरिफिकेशनाक बसनात. म्हजो एक हें आसा की सगळ्या डिपार्टमेंटांनी रॅन्डमली एटलिस्ट 1 वर्सा भितर आपलो रोस्टर हाडून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट वेकन्सी आसूं नासूं हे एक हें जावपाक जाय. आमी त्या प्रमाणे एक सर्क्युलरय काडटात की यू गेट युअर रोस्टर व्हेरीफायड. रोस्टरा खातीर आमचे कडेन येतात ते रोस्टर आमी मेंटेन करनात. Each department is supposed to maintain their own roster. They come with their आमची कॉपी रोस्टराची कॉपी येतात. आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट व्हेरीफायज इट. जेन्ना खंयची वेकन्सी खंयच्याय डिपार्टमेंटान जाता, इमर्जिंग वेकन्सी आसा ती त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडा कडेन वता. जर एखादे वेळ टीचर घेवपाचो आसा जर जाय ती एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन येता. एज्युकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट्स देम टू फायंड आउट दी व्हेरिफिकेशन where does this vacancy falls, whether it is reserved, whether it is reserved, if it is reserved for OBC, ST किंवा EWS किंवा डिसेबल हातून भितर ती वता आणि त्या प्रमाणे त्या खात्यान वता. जेन्ना OBC आणि SC आसा तेन्ना ती सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन येता. जेन्ना ट्रायबलाची वेकन्सी आसा जर जाय जाल्यार तांकां ट्रायबलाकय घेवचें पडटा आणि EWS आसा जर जाय जाल्यार तांकां ती सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करची पडटा. आणि जर ती डिसेबल्स आसा जाल्यार ती DEPWD म्हणजे एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान फायनली वेकन्सी कोणी भरपाची हाचेर जाता. आणि एखादे वेळ आमी जेन्ना ह्यो वेकन्सीज भरतात तेन्ना खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे सपोजींग एक डिसेबल आसा आनी तो डिसेबल त्या कॅटेगरीन भितर आमकां मेळना जाल्यार 3 फावटी तांकां
एक फावटी कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां ती वेकन्सी भरली वता, दुसऱ्या वर्साक तांणी परत एक फावटी त्या वेकन्सीक एप्लाय करप, एडवर्टायजमेंट जाता आनी परत एक फावटी भरती जाता. अशे 3 अटेम्प्ट्स केले नंतर जर तांकां ती डिरिजर्व करून जर परमनंट घेवपाचे आसा, कन्सिस्टंटली 3 फावटी मेळना जर जाय जाल्यार डिरिजर्व जाता आनी ताच्या नंतर सरकार तांकां अनुमती दिता, एनओसी दिता की तुमी आनी बरा म्हणून ती अनरिजर्वड कॅटेगरी. आनी इवन इफ इट इज फिल्ड विथ अनरिजर्वड कॅटेगरी, द नेक्स्ट इमर्जिंग वेकन्सी गोज टू सरकार म्हळ्यार तुजो डिपार्टमेंट. अशे कितले पोस्टांक तुवें दिल्ले अनुमती की ओपन अप करचे म्हणून? ना, एज एंड वेन सरकार आमी दिला तांकां. कित्याक पळय पोस्ट 2100 ऑनरेबल स्पीकर सर, पोस्ट आहा. सरकार म्हणजे जावंक ना स्पीकर सर, बॅकलॉग आहा. डिरिजर्वेशन करपा खातीर आमी दिता, परत ती एक फावटी सरकारान अशे कितले दिल्या काय म्हणटा? अशे कितले दिल्या? ना म्हणजे कडेन म्हाका दिसना दिल्या म्हणून. कित्याक इतले 19 जातींतलो कोण ना कोण मेळटलो ल्हान पोस्ट. स्पीकर सर, हांव मातशें करेक्ट करता. ताणे जी डिरिजर्व करून दिता म्हटल्या पळय, इट इज फॉर द फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन, नॉट फॉर द डिसेबिलिटी. हांव डिसेबिलिटीचे उलयना, हांव डिसेबिलिटी हांव उलयता ओबीसी बॅकलॉग. ओके, सगळे वेकन्सी खातीर म्हणना ओबीसी बॅकलॉगाची दिवंक ना केन्ना. ओबीसी बॅकलॉगाची डिरिजर्व करपाक केन्नाच दिवंक ना. तेच फिजिकली पीएचडी कॅटेगरी जर आसत, फिजिकली हँडिकॅप्ड आनी फिजिकली डिसेबल्ड, तांचीच फक्त डिरिजर्व करपाक. आमी हो प्रोसिजर सांगला आसा, हांवें कितल्याक दिल्या प्रोसिजर म्हाका खबर आहा. पूण आतां सरकारानूय हें मान्य करूंक जाय की हे जे फिगर हांव उलयता ते म्हजे फिगर न्ही, ते तुवेंच तुज्या उतरान दिल्ले आहा. 2141 पोस्ट रोस्टराचे भरूंक ना, बॅकलॉग आसा. इन एडिशन ताजेर आनी 560 पोस्ट आहा. सो बॅकलॉग भरपा खातीर सरकार क्लियर कट कितें अश्युरन्स दिता? बिकॉज सर, हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन केला. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर नवीन वेकन्सी भरच्या पयलीं पर्सनल डिपार्टमेंटान सगळो रोस्टर व्हेरीफाय करूनच उरलेल्यो वेकन्सी भरपाच्यो. सो अकॉर्डिंग टू द रोस्टर ज्यो ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड आनी हांच्या खातीर ज्यो कॅटेगरी जे आहा पळय त्या कॅटेगरीत भरल्यो वयतल्यो. स्पीकर सर, आतां हांव तिसरे सप्लिमेंटरीचेर येता. स्पीकर सर, भंडारी समाज म्हणटा सगळ्यान ओबीसीचो व्हडलो घटक. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना आनी तांकां आनी 18 जाती बरोबर क्लब करप म्हळ्यार तांचेर अन्याय जावप हो भंडारी समाजाचो स्टँड आसा. सो तांचो डिमांड आहा स्पीकर सर की कोटा विदीन कोटा, म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. स्पीकर सर, आतां ह्या समाजाक 3 असोसिएशनां आसा आनी ताजे लिडर व्हडले व्हडले हांगा पसून आसात. स्पीकर सर, हे 3 असोसिएशनां तुमच्याच वेळार जाली. एक असोसिएशन आहा ते फुटून 3 जाली. आतां 3 जावन तांचे समाजाक न्याय मेळ्ळो काय कितें हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता की तुमी ह्या असोसिएशनांक कॉन्फिडन्सान घेतले इन मॉनिटरींग द रिजर्वेशन रोस्टर और डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन की तरणाट्यांक जांकां नोकऱ्यो जाय की बाबा ही नोकरी आसा म्हणून सांगपाक हे डिसेमिनेट करपाक तुमी तांचो हेल्प घेतले काय तुमी ब्रिटिशा भशेन डिवायड एंड रूलूच करतले हो स्पीकर सर म्हाका जाय. आनी कोटा विदीन कोटाचेर तुमचो गव्हर्मेंटाचो स्टँड कितें आसा तो क्लियर सांगचो. स्पीकर सर, 2012च्या पयलीं ज्या वेळार आमचे सरकार येवचे पयलीं सावन ह्या सगळ्या समाजान एकठांय येवन एक महासंघ आनी तातूंतल्यानच ही मागणी केल्ली आसा. आनी दुसरो प्रश्न हो आसा कोटा विदीन कोटा, हे आतून पर्यंत आमचे कडेन कशें हे आयलेच ना. दुसरी गजाल आसा की कोटा विदीन कोटा जाय जर जाय जाल्यार एक परिपूर्ण सर्वे सेन्सस हो परत एक फावटी येतलो, 1-2 वर्सांनी येवनी. हे कोटा विरुद्ध कोटा आमी जर परत झगडी लागपाक गेले जर जाय जाल्यार खुबशे मोठ्या प्रमाणान ताजेर बहस जातली. कारण आमकां अजून पर्यंत एक्झॅक्टली खंयच्या पोट जातीची कितली लोकसंख्या आसा, पॉप्युलेशन आसा, हे आतां पर्यंत त्या निष्कर्शा पर्यंत आमी पावले ना. जेन्ना मानता की सर्वे चुकल्या म्हळ्यार तूं मानता की सर्वे चुकल्या? सर्वे चुकले म्हणून म्हणना हांव. परत एक फावटी परिपूर्ण सर्वे जातली. आतापर्यंत सर्वे केल्ली ती CDPR सर्वे चुकूंक ना. सर्वे नवी करपाक कित्याक? सर, थोड्या जाणांक दिसता की आपुणूच खंयच्या तरी एखाद्या समाजाचो कैवारी बीन म्हणून. बिकॉज सर, हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता सर्वे खंयसरूच हो 12 केल्लो सर्वे विजय सरदेसायच उरतलो स्पीकर सर. आनी हांव लग्नूय जाल्लो आहा. सो म्हाका हांव चेंज करना सर. हांगासर कशें आसा तर तेणी सांगला की खंयच्याच समाजा कडल्यानय बी अशी मागणी अजून सरकारा कडेन येवंक ना. हांव करता मरे हांव करता मरे हांगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दखल घेया तुमी.
येस स्पीकर सर हांव परत परत सांगता जेन्ना एक मिनिट last question. आमी जेन्ना हांव हांगा हो क्वेश्चन घालचे पयलीं लोकां कडेन उलोवनूच हो क्वेश्चन घाल्लो हांव तुका सांगता की भंडारी समाजाचो डिमांड आहा कोटा विदीन कोटा ताजेर तुमचो कितें स्टँड आहा तुमकां येवंक ना कितें हांव सांगता पळय त्याच समाजाचेच मनशाक सांगचें म्हणून कांय गरज ना आमकां निवडून आयिल्ले लोक म्हाकाय लोकांनी भंडारी सर समाजाक फुडलो सर्वे 2027 जातलो ताज्या उपरांत जे हा पयलीं सरकार विचार करतले आत्ताच्या घडीक हो सर्वे जाल्लो ना आणि एक्झॅक्टली नंबर तेजो सरकारा कडेन खबर ना सो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो हा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो त्या फावटी जेन्ना सर्वे जातलो ताज्या उपरांत हेजेर विचार जावपाक आत्ता हेजेर कोण तरी स्पीकर सर उत्तर दिवपाक शकना आत्ताच्या घडीक कारण तो परत एकदा सर्वे जावप गरजेचें आसा त्या समाजा कडल्यान रिप्रेझेंटेशन येवप गरजेचें आसा आणि ताज्या उपरांत तेजेर विचार जावंक शकता बिकॉज सर मुख्यमंत्री म्हजे कडच्यान आमकां डिमांड आयल्यार ताका प्रॉब्लेम जाता ना स्पीकर सर तेणी मांडचो हांव खंय ना म्हणटा तेणी मांडचो पण आत्ताच्या घडीक आमच्या कडेन प्रॉपर सर्वे जो आहा तो 27 जातलो सर 27 आंबेडकरूय जातले तुझे स्पीकर सर 27 आंबेडकर म्हाकाय खबर आहा 27 आमीच करचे पडटले ते एक करना सर काय आणि फोडून स्पीकर सर आमीच करचे पडटले तुम्ही आनी करून स्पीकर सर भंडारी समाजाक आणि ओबीसी समाजाक न्याय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिला आणि हाचे फुडें भारतीय जनता पार्टीचे सरकार दितले खात्री आसा 19% व्हरपाचें काम जे हा पळय न्ही ते मनोहर पर्रीकरान केलें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें आनी हाजे फुडले जे हा पळय न्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करतले आमी ठामपणे सांगता आमकां त्या आनी कोणाचें सरकार येवपाची गरज ना तुमकां जर करपाचें आहा 27 पयलीं करा करून दाखोवपाक जाय आणि ती कृती जी आसा पळय न्ही ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ली आहा ते आतां कितें जायना काय म्हणटा श्री कालू सरिता Honorable Speaker, तुम्ही जाणात की Article 16(4) the Constitution gives an enabling provision for doing the reservation for OBC. But the Supreme Court has said that once you have given the reservation, it becomes a fundamental right. So therefore, once you have declared that 27% reservation is there for OBC, it has to be followed in letter and spirit. Now in the reply which has been given, I just want one first clarification from the Honorable Minister. Annexure 1, you have got an Annexure 1 with you? Actually reply. विचार प्रश्न Alright. In the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship, can you see that? First item. You have said that there are vocational instruction, 20 number of OBCs which are filled, nil, that means backlog is nil, and vacancy is 22 because you have not filled 22. Is that correct? Understanding? Now I will show it to you that please look at KTC, which is serial number 47 on that list. You have 221 backlog. Can you see that? 450, 229 filled, 221 backlog, but I don't know why answer is given nil. Total should be how many? Backlog and unfilled. There are two parts, backlog
Goa and his birth should be registered in the state of Goa, and further either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for the change of name. Other speaker sir, हांगा दुसरो जो रिप्लायन आसा, government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by an eligible persons to traditional Goan surname. Other speaker sir, वो recent publication ताका लागून खूबसो बोवाळ गोंयांत जाल्लो तो म्हणजे वो अली साहेब लाल अलगुंडी ह्या अलगुंडीन सुजल गांवकर म्हणून हे नाव जे आसा ते नेम चेंज एक्टाच्या अंडर घेतले. आता स्पीकर सर कितें म्हणटा सेक्शन 3 जो आसा ह्याच कायद्यान द गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट 1990 ह्या कायद्या अंडर तो जो हे आसा सेक्शन आसा तो हांव वाचून दाखयता. सेक्शन 3 टू सबक्लॉज ए हितून स्पीकर सर कितें आसा एनी पर्सन हू इज बॉर्न एंड whose birth is registered in the state of Goa and whose either of the parents or grandparents is born in the state of Goa. B. Word surname or both has recorded in the birth registered in the state of Goa. Speaker sir, आता हांव आनी थोडी नांवां वाचून दाखयता. आता हांगा ही सगळी कट ऑफ येयल्या आर्टिकल जे पब्लिकेशन जाल्ली ती. फिरोज मोहम्मद पारस हेणें नांव चेंज केला जेम्स ब्रेगांजा. मलिक साहब सनादी मार्क फेर्नांडीसाक चेंज केला. सोनू शर्मा हेणें फ्रांसिस झेवियर डिसोदाक चेंज केला. लक्ष्मी नारायण मुनारी हेणें लारिसा फेर्नांडीस म्हणून चेंज केला. अजीज मोहम्मद अली हेणें अजीज मॅक्स फेर्नांडीस म्हणून चेंज केला. ही पब्लिकेशन आसा. स्पीकर सर, हितून इतलेंच कळटा की जी आमची सरनेम्स आसा, जी सरनेम आयज पळयता आमी, तुमचे आतां तवडकर आसा, समज तवडकर नांव चेंज केलें आनी ते दुसऱ्याचें नांव लायलें, दुसरो समज भायलो अल्लगुंडी कोण येयलो आनी तेणें तवडकर घेतलें आनी आमची फॅमिली जो दुसरी फॅमिली कोणी आसा, जो वेली फॅमिली आसा, तेंचे भुरग्याचे चेडवाचें लग्न समज तवडकरा कडेन जालें, ते कम्युनिटी म्हणटले आमची कम्युनिटी म्हणून, ते लग्न जालें म्हणटकच ते त्या फॅमिलीन वयता. मागीर थंय कितें घुसपट जाता तें सगळ्यांक खबर आसा आनी तेन्ना मागीर फुडें जो फॅमिलीचे भितर डिस्प्यूट जाता आनी कितें जाता, दीस इज व्हेरी कॉमन जाल्लें आसा. आनी हेकाच लागून स्पीकर सर आमी प्रत्येक वेळा मागताले की हेका लागून सारको कायदो आसपाक जाय. आनी एज पर जो कायदो आसा सेक्शन 3 अंडर ह्या कायद्यान क्लियरली डिफायन केला की कोणी दुसऱ्या स्टेटीच्यान येयलो तो जीएमसीन बर्थ जातलो, जल्माक येतलो, जीएमसीची बर्थ रजिस्टर जेन्ना जातली ती बर्थ रजिस्टर दाखयतलो आनी तो आपणाची जी सरनेम आसा जावं फूल नेम आसा ते चेंज करतलो. स्पीकर सर आमची मागणी, स्पीकर सर मातसो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक. आयज अशीत कितले फाल्यां हांव बोरकर आसा, बोरकराचे सरनेम समज कोणान लायले आनी तो आपणाची नांवां चेंज केले, आमच्या कम्युनिटीक इफेक्ट जातलो. आयज सगळे समाज जे आमचे धार्मीक रितीन कितलेशे समाज आयज हे कम्युनिटीचे ब्रीफ करून दी. हांव मुवर आसा, 20 मिनटां आसा स्पीकर सर, टायम आसा टायम आसा. स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की आमची नांवां समज नायक आसा ती फेर्नांडीस करता, रॉड्रिगीस आसा ती चेंज करता, सो प्रत्येक जी नांवां चेंज जाता तितून आमची देवस्थान कम्युनिटीन आयज तुमी पळयता देवस्थानाची आसता जावं चर्च कम्युनिटी आसता तितून सगळे हांगा रजिस्टर्ड आसता आनी ही नांवां चेंज जाली ते तितून भितर घुसता. तशेंच समाजाच्या हितून एसटी जावं एससी जावं ओबीसी आमचे भंडारी समाज प्रत्येक समाजाच्या हितून स्पीकर सर ते घुसता आनी मागीर ते कम्युनिटीन भितर येता. स्पीकर सर आयज जल्मीपण जे आसा जावं गांवकारपण आसा, आतां समज तो सुजल गांवकर समज जालो ना गांवकारपण डिमांड आमचो कितें आसता सांगता, आमचो डिमांड कितें आसा स्पीकर सर, आमी म्हणटा की जे डेफिनेशन स्पीकर सर जे डेफिनेशन मुखेलमंत्र्यान लास्ट टायम जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन आसा म्हणटा ते डेफिनेशनान क्लियर जो सक्सेशन एक्टान क्लियर सांगलेले आसा की जो 20 डिसेंबर 1961 जल्माक गेलो जावय नाल्यार बापूय हे डेफिनेशन हांगा हाडचे. जे डेफिनेशन बाकीच्या कायद्यांनी जावं ते सक्सेशन नोटरीज एक्ट आसा जावं हावसिंग बोर्ड एक्ट आसा जावं जे इन्कम टॅक्स एक्ट आसा एक्ट जे आसा ते डेफिनेशन हाडले नाल्यार आमकां रायट मेळटलो चेंज जायत रावतले. आनी सरनेम हांव मुखेल मानता की सरनेम जी सरनेम पयलें नांव चेंज केलो प्रॉब्लेम ना, जेन्ना सरनेम चेंज जाता ती आयडेंटिटी गोंयकारांची वयतली. सो हे जे सक्सेशन एक्ट आसा हो जो कायदो आसा स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान जे रिप्लाय दिला तातूंत मुखेलमंत्र्याची तयारी हा नवो कायदो हाडपाचो अशें दिसता. मुखेलमंत्र्याक हांव प्रश्न विचारतना भंय दिशिल्लो की हांव सरदेसायाचो नायक जातलो म्हणून. सो आतां तसली केस म्हजे कडेन हांगा ना, पूण अशें जातलें की शर्मा आहा ते नायक जावंक लागतले, ओबीसीचे रिजर्वेशनाचे बेनिफीट घेतले आनी हिस्ट्री आनी कल्चर आनी आमची आयडेंटिटी ती सोडूच
बेनिफिटाचे इश्यू आसतले, शर्मा नाईक जातलो, शेख साळगांवकार जातलो आणि तो मागीर बेनिफीट घेवंक लागतलो. ही केस ताणें जी एक दिल्या स्पीकर सर, ती केस कशी आहा की फ्रॉड्युलंट मीन्स वापरून एक आयडेंटिटी गोंयचें नांव म्हणटा तें कितें इज अ कॅरियर ऑफ अवर हिस्ट्री, अवर कम्युनिटी अँड अवर लेगसी. स्पीकर सर, लग्न जाता तें जे बाब विरेशान सांगलें तें सारकें, लोक जात पळोवनूय लग्न जातात न्ही. सो अशें जर तुमी सगळेंच बदलून दिता आनी ते कोर्टाचेर लास्टाक घाला, सो कोर्ट मे बी डुईंग समथींग रॉंग, नाजाल्यार हें जाता कशें. स्पीकर सर, दीस इज अ सिरियस कन्सर्न. आनी हें जाता आनी ताजे फुडें ताका वखद आहा. वखद कितें आहा की ताणें गोवन ओरिजीन म्हणून जें सांगिल्लें आनी मुखेलमंत्र्यांचें एग्री जाल्लें गोवन ओरिजीन म्हणून आसा म्हणून. आतांचो कायदो कितें आहा, एक मिनीट स्पीकर सर, 2-3 कायदे आहात, 1990 मागीर 2019 आनी मागीर 2022. 2022 कितें आहा, सेक्शन 3 अमेंड केला. तातूंत थंय कितें म्हणटा की बापूय आनी ग्रँड पेरंट्स, पेरंट्स एंड ग्रँड पेरंट्स, सो ते जर फर्दर टायटन करतलो जाल्यार ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पयर जे एग्री जाला ते तुज्यान हाडूं येता. स्पीकर सर, हाडून कितें करून जाता की हो जो व्हायलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रूल जाता विच इज एन एसॉल्ट ऑन ऑथेंटिसिटी एंड आयडेंटिटी, आनी ज्यो ओबीसीच्यो स्किमीचो मिसयूज जातलो, हुबळी म्हणटा नायक जातलो स्पीकर सर, आनी इलेक्शनाक उबो रावतलो. हें जावपाचें आहा फुडें, हें म्हाका खबर आहा खंय जातलें तें, आनी तुमचो पक्षूच करतलो हें हांव एलिगेशन करता. आमचा पक्ष सर्टिफिकेट फोटो स्पीकर सर जे आपण ओबीसीचो समाज दिता त्या समाजाचो जो लिडर आसा पळय न्ही त्या समाजाच्या कम्युनिटी कडेन दिता. ही सर्टिफिकेट सरकार दिना, हे कम्युनिटी कडेन पावना. समाजाची सर्टिफिकेट तो समाजाचो जो त्याची ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू ते दितात. हांगासर सांगू नाका. मुखेलमंत्री जर कायदो बदलूंक जे आन्सर दिला, भंडारी दिता, खारवी दिता, ट्रायबलाचे ट्रायबल दितात. हांगासर सरकार मुखेलमंत्र्यान आपल्या आन्सरान सांगला की जाय जाल्यार आपूण ऍक्ट बदलुपाक तयार आहा. स्पीकर सर, हांवें ते आतां क्लियर केला. अजूनय जर हितून कितें आसत तांकां सजेशन करचें. म्हाजो पक्ष आहा म्हणून तेणी ते सांगचे न्ही. पक्ष ना म्हणून कसो तो दाखय म्हणून. राव एक मिनिट स्पीकर सर. स्पीकर सर, पेनल्टीज आसपाय फ्रॉड्युलंट जो कोण अशें फ्रॉड्युलंट करता ताजे इम्प्रिजमेंट आहा. इम्प्रिजमेंट जालो कोणाचेर रे, कमिशन काय ना, 3 years इम्प्रिजमेंट आहा. जालो कोणाचे आज पर्यंत. अरे कंप्लेन दिवपाक जाय मरे. स्पीकर 3 वर्सां तुरुंगात भितर वयता बिहायंड द बार. 2 केसी मुखेलमंत्र्यान दाखयल्यो. हांवें कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. कित्याक तो बापायचे आनी आवयचे हातूंत कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. स्पीकर सर कायद्याचे लोकां दाखयला पळय न्ही त्या सगळ्या व्हेरीफाय करता आनी शर्मा नाईक जाले आसतले. स्पीकर सर व्हेरीफाय करता स्पीकर सर हे म्हाका सुद्दां इट इज अ व्हेरी स्पीकर सर आनी ऑनरेबल आता चीफ मिनिस्टर सांगले प्रमाणे समाजीत म्हणून आय विल प्लेस ऑन द टेबल. हे कोर्टाचे जस्ट प्लेस ऑन द टेबल, नॉट ओनली समाज, हे कोर्टान दिलो हा, आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल. बिकॉज देर इज अ ग्रे एरिया फॉर द certain conditions were sufficiently laid down by the change of name and surname amendment act 2022 hereby any person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa. Further, either his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such persons can apply for change of name. This is a grey area because this has to be amended. किस आता हे सगळे कुठं आमगे गोंयकार पण घेवपाक आणि तेका लागून आमी पगो बिगो आमगेले विरेश बाब आणि तेंगे अर्जी सांगता हेवूय गरजेचें आहा. इट इज नॉट दॅट इट इज रॉंग. म्हाका दिसता तूं आता this amendment, it's a very grey area. What you have said is that the person, grandparents and his grandparents should be born in the state of Goa. Just see how you can amend this. This is lightly a grey area. It is not clear. So, sir, Speaker sir, you see, Speaker sir, this is done only to avail benefits of Goenka. आता क्रिस्तांव थोडी नाव आमी घेता ती पोर्तुगीज पासपोर्ट रिसॉर्ट करपा येता बाकीची फॅसिलिटी घेता ही तूं नांवचो ही केसो नांव ती कोण सोनू आनी सगळी आतां वेरिएशन सांगलें मुकडे आहा ती कॉपी. सी दॅट यू डोंट डू इट. कित्याक हालतू म्हणटलो कोर्टान केलो म्हणटलो लुकसाण कोणाक गोंयकारान जातलें. सो सी दॅट यू अमेंड एंड मेक स्ट्रिक्ट सम अमेंडमेंट. Honourable Speaker, this is a very important topic which is burning across Goa, not from today, from the time the Act has come. Now, I just want to show a few things. There is sometimes sub-registrar doing a complete misreading of the law.
No, I want Honorable Chief Minister to listen to this because you need to give directions to the sub-registrar in this respect. You have registrations of Births and Deaths Act 1969, which is a central law. When this law was being brought, it was actually proposed by Dr. Kashnar Jalmi. And when it was sought to be brought in this assembly, it was sent for assent of the President of India, prior assent. It came back by saying you can pass the law and you can bring a separate enactment. Therefore, the government of Goa itself, the government moved the bill and got it passed. That is the 1990 Act. Now, because of the rampant change of names, I will tell you that myself, along with petitioners, we had given a notice to the government in 2019. You all brought that amendment afterwards, the first amendment which came. Who can change? In 2022, you have even tightened that further, allowing also civil judge and district court. But now there is one thing which I want to point out about the law. Section 2G, you have this word, the Act with you, Section 2G. Section 2G of the Act makes this provision. Register means a register of change of name and surname maintained under this Act. Please understand this. Because when this, if you look at your file, I had access to your file, and it says that you maintain a separate register and you show a separate certificate and you cannot touch the original birth certificate. Yeah, we are giving 2B. That's, what is coming today from sub-registrar's office, the corrected one is coming out. 2B. No, they are giving the corrected one. Please, now I am showing you this. Now under section 3 into subsection 4, in case no objections are received or the order and so and so is request for granting so and so, the registrar will call for, that will be now the civil court. Form B is coming. Yes. Applicants Not must original birth enter the relevant particulars in his register, not in the main birth certificate. Yeah, we are not changing in birth certificate. But we have got instances where those birth certificates are changed. No. So we will bring this to your You will notice. show. Because this is what is happening is. Original birth certificate is not changing. And second thing what we are noticing is, people are asking for change of religion. You understand? Name in the religion. They are not changing their religion. They are only changing for convenience. Some names were said of one religion and they are now claiming. I will give you example. And I had given the example for you. You have given also the Just now I have given you. Yes. So what happens is, The Catholic ladies marry with the Muslim and Muslim boy now taking the surname of the Catholic. not only that, even the Bandari Samaj, because see, at least Catholic you don't get OBC reservations and all. You get a Bandara. It is OBC reservation is there for the That Catholic. reservation will come OBC to them. reservation is there for the Catholic. असा नाही वेगवेगळे OBC रिझर्वेशन कॅथलिका कोई भी त्यातली आता लिस्ट वाचला त्यांनी. Now, large number will come there. You understanding what I'm saying? ना कशी तर. So they are asking for these surnames. Other thing is, ST and OBC is also there. other thing is Portuguese passport they are getting. That's it. Yeah, they are applying for Portuguese passport with these names. And then tomorrow we have a criminal who changes Portuguese his name. passport is only for the birth certificate. Those who are having म्हणजे त्यांचे पेरेंट्साची बर्थ सर्टिफिकेट असले किंवा त्याची बर्थ सर्टिफिकेट लिंक्ड असले जाल्यार तुका काय खबर आहा एज यू नो पोर्तुगीज पासपोर्ट कसो What I ask you is to make sure. What I say is the original birth certificate issued under 69 Act cannot be touched. No. But they have to give you a Form B under this Act. ठीक आहे सर हांव 100% ताका सांगता ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आमी चेंज करिना फॉर्म बी फक्त आमी ताका चेंज करून दिता ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ही तशीच आसता त्या खातीर तो जे पोर्तुगीजाक बीन पावलो जे म्हणटा पळय आसत न्ही इट इज अ बर्थ सर्टिफिकेट इन बदल जायना पोर्तुगीज पासपोर्ट जांकां मेळटा त्याची गोवन बर्थ सर्टिफिकेट आसा ओरिजिनल ताकाच पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळू शकता. येस Yes. नेक्स्ट Sri Alex Lawrence. एलेक्स लॉरेन्स ठीक आहे सर. एका मिनिटान 10 मिनिटां वाडयली. ठीक आहे सर. टायम एंड अगेन एड येता पेपराचेर आनी एड येताय आनी ते काडटा आनी फेसबुकाचेर घालताय. आमी हे एसेंब्लीन सगळ्यान आपणागे उलयला एवरी एसेंब्लीन सक्सेसीव एसेंब्लीन आमी उलयले आनी चेंजीस जाताय म्हणून आनी सबसिक्वंटली जेन्ना काब्राल मिनिस्टर आहलो तेन्ना ही हॅड ब्रॉट अबाउट अ चेंज and we fought for it and saw that changes were made and changes were made specifically कित्याक हे भाशेन जाता म्हणून. आतां चोय काडटाय फेसबुकाचेर घालताय. I would request the government फेसबुकाचेर घायले काय ना एक ऑथॉरिटी कर पोतून तो मार्क फर्नांडीस दागवाड आय नो द केस बाय हार्ट पोतून काडटाय एडवर्टायज करताय आनी लोकांक दिशाभूल करताय. मागीर तो कोण जेम्स ब्रगांजा म्हण कोण फ्रांसीस झेवियर म्हण कोण लिजा आनी आसीस मॅक्स हे आय हॅव स्टडीड स्पेसिफिकली हांवें स्टडी केल्या चीफ मिनिस्टरान केल्ले भशेन. जितक्यो पेपरार येता पळय न्ही तितक्यो हांवें व्हेरीफाय करपाक लागला आतां त्यो परत जर फेसबुकाचेर घालून कोण एडवर्टायज करता ताका कितें करता. ना तेका स्टॉप कर फेसबुकाचेर
put some authority into place. काण काढ लोकांक दिशाभूल करप. Yes. बरें ही आत केस आहा, एक केस आहा of a family who has done from Raya, who has done a family who has done the changes. Because sir, why I am saying this? कित्याक ऐका Dinesh Kabral. हिंगा पर्सन ओरिजिन कोण आनी कितें जाय इश्यू येता. हिंगा सगळ्यांनी आमी गोंयकारांक इंटरेस्ट सांबाळला. कोणे कोण येयले ते गोंयकारांक इंटरेस्ट सांबाळना त्याच्यानी आमी सांबाळपाक येयले. Dinesh Kabral. स्पीकर सर. So that is why I am चीफ मिनिस्टर सांगता मातशें मॉनिटर कर. Yes. इतलें म्हगे रिक्वेस्ट. स्पीकर सर, हांव फुडें उडयता तेन्ना म्हाका दिसता हांव हांगा असेंब्लीन फाटीं मिनिस्टर आसतना हे दोनी कायदे हांव आसतना हाडलेले आनी हे कायदे हाडपाचें कारण आमी असेंब्लीन उलयतले म्हणून काडले. आतां स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल सीएमा एकूच रिक्वेस्ट करता की provision under section 3A was introduced in the act to make act more stringent. Further, the offence under the act was made condemnable where anyone changes his name or surname or both or publishes any notice, advertisement for such change without following the procedure as laid down by section 3, punishable with imprisonment. So, sir, हेजेर हांव सीएमा ऑनरेबल सीएमा आपणा जे डिपार्टमेंट आसा इन्फॉर्मेशन एंड जे आसा तितू भितर हे जे पब्लिश करता खंयचे न्यूजपेपर पब्लिश करता तेजेर एक हेजे इन्क्वायरी केली जाल्यार ते बंद जावंक शकता. हे डिस्टर्बन्स जाता एक करपा पडले. सेकंड स्पीकर सर, आमी फक्त गोवा चेंज इन नेमाचे हे हाडटा ते दुसरी गोष्ट. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कायद्या भितर गोंयचे नोटिफिकेशन हाडपाक पडटा आनी गॅजेटाचेर हाडपाक पडटा. थंय ते गॅजेटाचेर हाडपाचे पयलीं तेजे पयलीं सगळी चवकशी करून घेवपाक जाय. ह्यो गोश्टी मातशी इम्प्रूव करपाक जाय स्पीकर. हेजेर कांय लक्ष धरना. तिसरी गोश्ट जी आसा स्पीकर सर, जे हे नेम ऑन चेंज जे वेगळे वेगळे विशय उलयले, हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की हे फेसबुकार घालपाकूय प्रोविजन आमी केल्लें आसा. फेसबुकार कोणूय जर डिस्टर्बन्स करूंक सोदता विदिन कम्युनिटीज एका पनिशेबल एक्ट आसा. सो ऑनरेबल सीएमान एज होम मिनिस्टर, एज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आनी एज तुजो गॅजेट मिनिस्टर तेका तिनूय गोश्टी मातशें लक्षांत घालून बिफोर पब्लिशींग गॅजेट हो न्यूजपेपर पब्लिश जाले हो हे केले जाल्यार तेजे एक्शन घेवचें अशें म्हजें रिक्वेस्ट. Yes. Sir, fraudulent name and surname changes in Goa. This is causing a significant challenges to local identity. हे सगळ्या मान्य जाता. Resource allocation and legal integrity. So यही सगळ्या मान्य जाता. आमकां उसकुतोच की एकमेकांगे नाव चेंज कर, कोणागेली जाल्यार बाटा कागद फ्रॉडुलेंटली हे जातली, कितें बर्थ सर्टिफिकेट मागीर फ्रॉडुलेंटली जातली. उसको हो आहा की आमगे गोंयकारागे बाटा, आमगे गोंयकारागे घरां, आमगे गोंयकारागे जमिन्यो नाव चेंज करून हे कोतले म्हणून. सो हो जेन्ना हुस्को आहा हो हुस्को जर तर पयस करपा जायो जाल्यार सरकारान आज कितें पूण कायदो हाडपा जायो आनी एक्झिस्टींग जे सक्सेशन डीड आहा, सक्सेशनाचे जे क्लॉज आहाय, जे नोटरी एक्ट जे क्लॉज आहाय हे भितर हाडून हे गोट करपाक गरज आहा ताकी गोंयकारांगेलो जो हुस्को आहा तो हुस्को हे करपाक मिटिगेट करपाक. Yes, श्री गोविंद गावडे. भितर एक म्हळ्यार आमचे आमचे कलीग एल्टन बाबान म्हणले की सरनेम्स बरेचशे चेंज करतात टू अवेल द गव्हर्मेंट बेनिफिट. म्हाका तातूंत एक सबमिशन करपाक जाय की समाज सर्टिफिकेट इश्युअन्स ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट शूड बी मेड मॅन्डेटरी. ती आसात पूण हल्लीच गोवा ह्युमन रायट कमिशनान एक जजमेंट दिल्लो आसा की समाज सर्टिफिकेट इज नॉट मेड शूड बी मेड कंपल्सरी. हय, हो एक पेपराचेर बातमी आयली आनी ती जाल्ली आसा. तो एक विशय आमकां एक नोंद करपाक जाय. इट शूड नॉट बी समाज सर्टिफिकेट शूड बी मेड कंपल्सरी फॉर इश्युअन्स ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट. कारण तो समाज रिस्पॉन्सिबल आसा. कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें घेवपाक जाय. आपूण कोणाक सर्टिफिकेट इश्यू करता आनी कोणाक ना करता नाल्यार कशें जातलें. अश्यो पास्ट स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा आमी 2 केसीस ट्रायबलांच्यो तुमचे नजरे मुखार हाडिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी तेजो बेनिफिटूय बरेचशा जाणांनी घेतिल्लो आसा. इवन आय एम नॉट कोटिंग द नेम, द नॉन ST पर्सन हॅज गॉट द मेडिकल रिजर्वेशन सीट जावन ते दोतोर जाल्ले आहा. हो विशय आसा. हे पास्ट हांव उलयता बट आय डोंट वॉन्ट टू कोट एनी कायंड ऑफ हे नेम. पण ह्यो काही गोष्टी जावपाची मॅन्डेटरी आहा. दुसरी गोष्ट अत्यंत म्हत्वाची आसा स्पीकर सर की बरेचशे जाण जे गायनोलॉजी जी हॉस्पिटल्स जे आसात बरेचशे आउटसायडर जे आसात ते डेलिव्हरी करपा खातीर गोंयांत एक तर GMCन येतात किंवा प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सान येतात आनी त्या वेळाचेर तांचे सरनेम्स किंवा नांव जे वेळाचेर एनरोल करतात तेन्ना ते हॉस्पिटल तांचे पास्ट जो सरनेम आसा किंवा तांच्या बापायच्या आवय पेरंट्साचें नांव जें आसा तें क्रॉस व्हेरिफिकेशन करना आनी जो फॉर्म भरतात
ते सरनेमाचेर तांकां बर्थ सर्टिफिकेट ती घेवपा खातीर ते नांव बरोवन दितात. दिस इज द सेकंड इश्यू वी हॅव टू कंट्रोल ऑन दीस. हेच म्हजें तुमकां सबमिशन जावन आसा. येस हांव सोपयता आसा उलय एक मिनिट उलय मरे. Speaker sir, I stand to support the calling attention. When you saw this, Speaker sir, jenna issue will ahlo ki jenna synchro change to shinkre or kamuti change to kamat. हे routinely जाताले Speaker sir. आणि routinely जाताले कित्याक birth records and school living certificates हे was sought to be corrected. And Speaker sir, ज्या मुख्यमंत्रीन सांगला ते भाशी Abdul is getting changed to Rupesh Gaonkar. Manjunath is applying to change to Francisco Fernandez and yet trend we वाढता. Other Speaker sir, this if you look is perceived as invasion. It is invasion from one state to another, from one community to another. Other Goa Change of Name and Surname Act, Mukhyamantrin je sangla Act 1990, ki change of name is possible to those born in Goa or the parent or the grandparent in Goa. और एक दूसरा the name should have been registered in Goa and in birth records. The authority of the change of name today is the court, JMFC, primarily. And that's because all issues are jenna Alagundi tried to change to Sujal Gaonkar. It got highlighted in the newspaper. One important issue what I want to raise is what Bab Govind Gaude, I agree to what he says. In GMC, if you look a lot of patterns, especially the gynec ward, you all have a scheme where the mother and the daughter are dropped in an ambulance. And most of the people, not only Karnataka and Maharashtra, all over the country come to GMC for delivery of babies. This is something which you need to see. And that particular part, because whether certificates are changed. And because the fear is non-Goans would adopt this traditional आमची गोंयची नाव आहे ती community मध्ये ते उलयले specific. But identification, beneficiaries आणि public schemes सध्या ह्यो cases आहे जाल्यार जे म्हाका दिसता की एक disturbing trend जाला की identification of community wise individual. आता Speaker sir, we are legislators. We should also know our limitations because the change of name and surname is also the right of a citizen. But there are 4 or 5 only clauses I would like to highlight. Corrections due to discrepancies, correction due to change in marriage or custom. Muge Bhavan example, he is married from your community, from the Hindu community. That is his right. Or that whether she wants to change the name or what. It's because change due to existing name, if it is perceived to be derogatory or if it evokes ridicule. This is the Samvidhan right. This you cannot stop. And with broad freedom if we look, you पण सांगला specifically तू सांगचे कित तू हाडपाक सोदता जेन्ना कायदो हाडोक निलेश बाब काब्रालान आता तू हांवें अमेंड करपाक सोदता जाल्यार what specifically will you bring? What specifically you will bring? 2 मिनिटां 5 मिनिटां एक पॉइंट स्पीकर सर हो जो आमी मागता हे आमी पर्सन ऑफ गो ओनरचें जे बिल आमी टेबल केल्लें तितून सेक्शन 12 म्हणून हितून केल्लें की एप्लिकेबिलिटी ऑफ द चेंज ऑफ नेम हे आमी त्या सेक्शनान घातलेलें कित्याक आमकां खबर आसलें की हें जातलें म्हणून आतां हें म्हाका दिसता एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा आनी एमेंडमेंट हाडल्यारूच हें सॉल्व जातलें नाल्यार गोंयची आयडेंटिकल नेम्स जी आसा ती चेंज जायत रावतली आनी मिसयूज जातली. येस ओके स्पीकर सर सगळ्यांच्या आयकल्या उपरांत बाब निलेश काब्राल यांनी रायटली सांगला अंडर सेक्शन 3A इट कॅन बी द इम्प्रिजनमेंट. हांव म्हज्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक ज्यो आतां ज्यो केसीस सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही तितल्यो सगळ्यो स्टडी करपाक लायता ताजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट्स घेवपाक लायता आनी जर कोणी मिसयूज केला आसत जाल्यार ताका इम्प्रिजनमेंटूय करपाक लायता. स्पीकर सर हे स्टडी केल्या उपरांत ताज्या उपरांत हितून जर कितें रिफॉर्म्स हाडपाक जाय आसत जाल्यार आमी विचार करता म्हणून परत एकदा सांगलें हांवें जो पर्यंत हांव सगळें स्टडी केल्या उपरांत म्हाज्या लक्षांत येतलें. दुसरी गजाल एक बाब गोविंद गावडे यांनी जे म्हटलें पळय न्ही जे समाजाची सर्टिफिकेट इज अ कंपल्सरी आसा आसपाकूच जाय तो कितें अमेंडमेंट कोणी हें केला पळय न्ही तें जस्ट हांव चॅक करता बट त्या समाजान ताका सर्टिफिकेट दिवपाकूच जाय त्या शिवाय ताका रिजर्वेशन मेळूंक शकना म्हणून हांगासर तो हें करपाची गरज ना. चेंज ऑफ नेम जाता ही खरी गजाल आसा बट डेफिनेटली आमचे सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. सगळ्यो खंयचो गालागुंडी टू गांवकार जालो पळय न्ही तोय कितें तो 2A 2B आनी 2C हो हाडपाक जाय रिप्लेस करपाक जाय. स्पीकर सर सोल्युशन मेळटा आमी प्रत्येक स्टडी करता आनी जर कितें करपाक जाय रिफॉर्म जाल्यार ताज्या उपरांत आमी करता. स्पीकर सर थँक्यू. स्पीकर सर सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.
सर